कार्मेल किरणाच्या भक्ती कनो नमन तुमकां. खरेजमाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसां आनी आतां आमचें जिवीत कशें जायजें म्हणून आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. इल्लो गूंड चिंत नियाळ करून आमकां आपयता. हें देवाचें उतर पयलीं आमी आयकुया. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिश्यां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइसेच्या बसकर बसून आसात. देखून तो तुमकां सांगता तें सगळें तुमी करा आनी तें शिकयता तें तुमी पाळा. पूण तें करता तेच बरी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोबोंक थांकानांतलें बरें बांदून मनशाच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून आलयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावल्यांक बांदलेलो विशनारी उतरांचो सामड्या पाट्टो ते रुंदून करीत वतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनगो सभेंत मुखल्यो बसको तांकां जाय. पेंटेसालांत लोकांनी तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां भारी सुकुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचो नाका, कित्याक तुमचो रब एकलोच आनी तुमी समेत एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गार आसा. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचे नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच, क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड वर्तो ताणें तुमचो साकोर जायजय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. प्रायज जाली म्हाका तो चिंतूंक लागलो. आनी हांवें संवसाराच्या वस्तूंनी मेतेर जावचें, हांवें देवाच्या संगतींनी मेतेर जावंक जाय. त्या देवा सशीन वचून हांवें ताचें भजन करूंक जाय, हांवें ताचें ध्यान करूंक जाय, हांवें देवाक बगूंक जाय. म्हणून तो एकलो हिंदू ब्राह्मण काशीच्या वाटेर आसलो. पयस काशी शहर उत्तर भारतांत आनी सुमार 1000 मैलां पयस ताणें चलोवन वचूंक जाय आसलें. सर्ती ताणें कितेंय घेतलें ना. तो चिंतूंक लागलो, ही म्हज्या जिवनांतली थोडी निमाणी वर्सां म्हाका कित्याची गरज आसा. देवाचो हो अनुभव मेळ्ळ्या पुरो म्हणून काशीच्या वाटेर आसतना एक दीस तो चलोवन वेता आसतना यात्रेक जावन एका रानांत पावलो. काळोख जावंक सुरू जालो. आतां मुखार वचूंक की न्ही, फाटीं येवंक की न्ही, ह्या रानांत हांवें खंय विशव घेवचो. काळोख सर जावन आयलो. अशी गोवन पळयत आसतना खंय एक पयस गुडसलांत इल्लो उजवाड ताका दिसलो. ताका जीव भरलो, कोणी म्हणजे हांगा आसा न्ही म्हणून. आनी सवकास आपणाची मेटां त्या उजवाडाक पळोवन तो काडूंक लागलो आनी थंयसर येवन पावलो. एक धाकटें सान्तें एक कूड आसचें म्हणजे बरी. आनी थंयसर एक अर्चक आसलो. ताणें वचून बागील पळयलें, कोणी आयलो ना. उलो करून परत्यान बागील पळयलें. जनेलांतल्यान जनेल उक्ते करून जनेलांतल्यानच भितरलो मनीस विचारलो, कोण तूं? हो यात्रीक सांगूंक लागलो, हांव काशीच्या वाटेर आसां. एक यात्रीक रात जावन आयली. हें रान मुखार वचूंक न्ही, फाटीं वचूंक न्ही. म्हाका एक रात फालें करूंक जाय, इल्लो जागो दिताय गी. तो म्हणूंक लागलो, हें घर न्ही, हें धाकटें देवाचो जागो हो. देवाक आमी उलो मारचो, देवाक मागणें करचो. हें धाकटें सान, हांगासर कोणी रावनात. पूण तो मागूंक लागलो, म्हाका खाय नाका, म्हाका न्हिदोंक इल्लो जागो दी. सकाळीं उजवाडटास हांव म्हज्या वाटेन वेतां. कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. अर्चकाक निमाणें बागील उक्तें केलें.
धाकटें सांगतें ताका लागून ताजी धाकटेलें कूड तो संग लागलो आनी हांगा तो कुशीक न्हिदे कितें आवाज करनाका जायत म्हणून लागलो. वो यात्रेक अर्चका ताच्या कुडाक गेलो आनी वो ह्या सानांत न्हिदूंक लागलो. मदें रात जाता आसतना आनीक इसोड येवन सगलो खांडोंक लागलो. आतां कितें करचें? येवन ताका न्हीद पडली ना. इशीन पळयलें तिशीन पळयलें कांय ना. आनी त्या सानांत त्या कुडांत एक देवीचें रुपणें आसलें. सकयल इल्लो उजो आसलो पेटोवन आसलो. लागीं गेलो तो इल्ली दग मेळों दी म्हणून. पूण खंय पावता कितें गी ताणें चिंतलें आनी मुखार आसली ती रुखाची मुर्ती काडून त्या उज्यांत घाली. कितलींशीं वर्सां सुकून आसली ती मुर्ती. उज्यांत घाले आसतना एकच पटी ताका उजो पेटलो आनी पटकन उजो सोडलो आनी हाका दग मेळ्ळी. वो लागीं रावलो आनी बरी दग मेळ्ळी आनी पाट आवाज सोडून उसो गेलो. आनी आवाज आयकून न्हिदून आसलो अर्चका जाग जाली आनी बागली उठून धांवन आयलो. आनी कितें पळयतालो? देवीची मुर्ती उजो पेटून गेल्ली. सगळो रागान भरलो तो. त्या सानाची सगळी ग्रेस्त कांयच ती जावन आसली. कितलेशे वर्सां तो थंय आसली आनी तो तेजी सेवा करतलो आनी आतां ही मुर्तीच ना म्हणटा आसतना तो सगळोच खळवळलो आनी रागान भरलो. आनी रागाच्या आवेशान यात्रिका खात्यान दंड जोडलो आनी हालयले आनी म्हणलो कितें केलें तुवें? पूण यात्रेक समाधान नासलो. म्हज्या देवीक तुवें उजो लायलोय, म्हज्या देवीक तुवें भस्म केलोय, म्हज्या देवीक तुवें नाश केलोय. व्हड्या थळ्यान तो बोमारता आसतना तो आनीक थंयच रावन दग घेतलो. आतां हांवें कितें सांगू? आतां वयलो अर्चक येतना ताका हांव कशी खबर दिवं? ताका हांव कितें म्हूण सांगू? आतां म्हाका म्हज्या अर्चकाच्या ह्या सेवेन थंय काडटले हजारो चिंतना ताज्या मतीन दावून तो सगळो देजस्व जाल्या बरें दिसतलो. आनी तेन्ना ह्या यात्रिकान वाट चलतना आपल्या सांगात एक बोडी हाडली ती बेत. तें बेत त्या उज्यान घालन आनी इल्लें हालोवंक लागलो, साळूंक लागलो. अर्चकाक आनीक चड राग येयलो. कितें करताय तूं म्हणालो? न्ही सोदून आसा. कितें सोदून आसा? हाडां तुजी? न्ही म्हजी हाडां न्ही, देवीची हाडां. कितें? वय तुज्या देवीक उलपयलो म्हणटाय. कितें हाडां म्हणे उरल्यान गे म्हूण पळयता. भावनो भयणीनो, टॉनी डी मेल्लो द सॉंग ऑफ द बर्ड ह्या बुकांत ही एक धाकटी काणी दिता आनी तितल्यार ती सोडटा आनी सांगता वाचप्यांक नियाळ करूंक. आयचें देवाचें उतर आमी आयकल्लें तें आयकता आसतना ह्या वाचल्याचो उडास म्हाका आयलो आनी तुमचे लागीं मांडून घेवया म्हूण बगलें. जायते फावटी आमचें मागणें आमी करचें देवास्पन आमी भेटोवचें मिसां आनी आमचें जिवीत ताळ पडना. सगळ्या वांजेलांत आमी पळयल्यार मातेवाच्या आईच्या ह्या देव वाचपांत सगळो 20 आनी 23वां आवास्वार कठीण असो आवास्वार. इतल्या कठीण उतरांनी जेजू खंयसरी उलयल्लो ना. आयसो वांजेल मुखासून गेल्यार तुमकां जेजून करचें खंडन, कपटपणाचें खंडन. खपाटी तुमी खटा आई तुमकां शस्त्र फर्यान कपट्यान आई तुमकां खटा म्हणटा तो. इतल्या कठीण उतरांनी कोणाय कितें उलयलो ना. कित्याक कसो उलयलो इतलो? खपटीपण जेजूक जायना. वो आवास्वार मातेवाचो 23वां ताचें बॅकग्रावंड सन्निवेश आमी पळयल्यार आमकां पळोवंक मेळटा जेजूच्या जिविताचो निमाणो हप्तो. आयतारा दीस वैभवीत प्रवेश जेजूचो जेरुसलेम शारांत.
हजारो लोकांनी आपणाची वस्त्रां सयत धर्नीर घालून व जाना दाविदा पुताक म्हणून राय आयला म्हणल्या बरें ताका तांणी स्वागत केलो. आनी फरिसांवांनी आनी शास्त्रांनी जुद्या धर्माच्या मुखेल्यांनी हें सर पळयिल्लें. आनी दुसरे दिसा देवळांत प्रवेश केलो. जेजू देवळ नितळ करूंक लागलो. पयशांचे मांडे ताणें आड घाल्यो. सगळो वेपार ताणें भायर उडयलो. अधिकार आसल्या बरें हें सर करता आसतना ते कसपटी हालोवंक लागले. येदोळ पर्यंत कोणेंय अशें केल्लें ना. खंयच्या अधिकारान तूं करताय गे म्हणून तांणी तांच्या सेवकांक जेजूक सवाल करूंक धाडलें. आनी हर एका तांच्या सवालाक जेजून जबाब दिता आसतना ते सोर भिवन गेले. आनी आतां आमचो अधिकार हाल्लो म्हळ्यार तांकां बगलें पावनांतल्याक लोक सगळो जेजूच्या फाक्षेन आसले बरें तांकां दिसलें. आनी आतां आवाज जातलो, झगडें जातलें. आनी झगडें जाल्यार कितें जाता म्हणटा तें जाल्यार रोमाच्या हाताखाल ते आसले. आनी रोमाच्या अधिकाऱ्यांनी जेरुसलेमांत अधिकार चलोवंक तांकां सोडले. आनी आतां जर तर कसलोय आवाज जायत जाल्यार रोमाचे अधिकारी येतले, सगळें थंड करतले आनी आतांचे अधिकार आसल्यांक अधिकार दुसऱ्यांक दितले. ते सर भियेले. आनी त्या देखून जेजूक तांणी विरोधपण करून सुरू केलें. स्वाभावीक येदोळ पर्यंत लोकांचेर तांकां कंट्रोल आसलो. आनी आतां तो कंट्रोल भायर गेल्ल्या भशेन दिसता. आनी ह्या सन्निवेशांत जेजून शिकयली शिकोवणी. आपणाच्या शिकोवण्यांत जेजू सत आनी फट धर्मा विशयी सांगयता. कपटपणा विशयी दाखोवन दिता. हिपोक्रेसी आमी म्हणटा, दगलबाजपण. आनी त्या देखून लोकां शिकोवन तो सांगता तांणी सांगलें करा पूण तांणी करचें न्हय. हेरांचें वजें आपूण जावन ते वोवंक आदार दिनात पूण हेरांचेर वजें दवरूंक ते कितलेय मुखार. धर्मीक फुडारी जायतें दाखोवन दितात पूण ते जावन ते पाळिनात. वडवीकाय तांकां जाय. फॉल्स रिलीजन इज ऑफ शो, डिस्प्ले, भायल्यान दिसचें. आनी त्या देखून जेजू तांणी खंडन करता. आपल्या कपालार वा बावल्यांक बांदलेलो विसणारी उतरांचो सामड्या पडो ते रुंद रुंद करीत येतात आनी आपल्या आंगवस्तांचे गोंडे लांब लांब करीत वेतात. अशें केल्ल्यान ते धर्म पाळटात. ते धर्माचे मनीस म्हणून लोक तांकां मानतलो. आनी तें करूंक तांकां एक जुदेव धर्मांत तांकां एक बॅकग्रावंड आसा. द्वितीय नियमांत 6व्या अवस्थवरांत आमी वाचता, आयक इस्रायला, सर्वेस्वर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्वर तुज्या देवाचो मोग कर. ही उतरां आज हांव तुका फरमायता. ती उतरां तुज्या काळजांत कांचोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक आनी एक कुना कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शंगर कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दरवाजाचेर आनी शाराच्या दरवाजाचेर तो बरोवन घाल. देवा थंय केंद्रीत जाल्लें जिवीत, देवाचें उतार ते सदांय नितळ, सदांय मनांत हाडूंक हर एक घडी आसूंक हो आदेश मोइसेन तांकां दिल्लो. ती तुज्या हाताक एक खुना कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शंगर कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शाराच्या दरवाजाचेर ती बरोवन घाल. तशें म्हळ्यार तूं खंय वता आसतना ह्या देवाचो उडास दवर. हें आमकां परमेश्वरान परत्यान आयकूंक मेळटा. तांची पास्कांची उतरण जाल्ल्या वेळार तांचे इजिप्तान निमाणें जेवण, पास्कांचें जेवण तांणी हर एक वर्स करचें आसलें. कित्याक पासत परत्यान तो अनुभव तांच्या जिवितांत तांणी अनुभवसून सदांच देवा थंय केंद्रीत जाल्ल्यान तांचें जिवीत जावं. आनी त्या पासत हाताचेर तो
आतांचे खुना कसो बांद कपलाचे संगर तसो उमकाळय घरच्या दरवंताचे शाराच्या दरवाड्याचे तो बरोवन घाल. मुखारसून द्वितीय नियमांत 11व्या स्वरांत परतून आमकां पळोवंक मेळटा, ही म्हजी उतरां तुमच्या काळजांत आनी तुमच्या आत्म्यांत खंचून दवर. ती तुमच्या हाताक एक खुना कशी बांद आनी तुमच्या कपलार एक संगर कसो घाल. ती तुज्या भुरग्यांक शिकय आनी तांकां ताजे विशयीन सांग. जावं तूं घरा बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, जावं दी तूं न्हिदतना वा उठतना, ती तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शाराच्या दरवंताचेर बरोवन घाल. देवा ती केंद्रीत जाल्ल्यांची वेत आनी त्या दाळा सर देवाचे कशे प्रकार जिवीत चलचें. पूण वर्सां येता आसतना आनी अनुभव सोडून वता आसतना जिवितांत बदलावन घडली आनी जें कितें निजायकी धर्माचें केंद्र जावन आसलें पयलो आडंबर जालो. हें जिवितांत फाळी जाय आसलें, न्हय दाखय जाय आसलें. पूण लोक ही नियम आनी रेगरो विसरून पडटा आसतना फरिसे सदुसेव आसले पंगड उब जाले आनी आमी सर धर्मीक म्हणून तांकां दाखोवंक जाय आसलें. सुरू करतना बऱ्या मनान सुरू केल्लें, पूण वर्सां पाशार जाता आसतना भितरलो स्पिरीट मासवालो आनी भायलो धर्माचो आडंबर उरलो. जायते फावटी जिवितांत हें घडचें. फॉल्स रिलीजन म्हणटा आमी. देखूनच आमकां जर तो स्पिरीट मेळना, आमी भायल्या संगतींनी मात्र आमचें धर्माचें एक्सरसायज जाता म्हूण संगीत. जर तर आमी मागणें म्हणटा आसतना आमचें गमन देवा थंय ना, आमी देवा थंय केंद्रीत ना, आमकां हो देवाचो संबंद मेळटा आसतना आनी ताचो परिणाम जावन सांपलोवन सांगचे बरी पवित्र आत्म्याचीं फळां आमच्या जिवितांत दिश्टीक पडनात. जायते फावटी आमचे धर्मीक जिविती ह्या फरिसेवाच्या आनी सदुसेवाच्या जिविता बरी जाता. जेजून हेचे शुभ वर्तेन सांगिल्ल्या बरी बायलो आडंबर घट जाता. स्थान मान जाय, वडवीक जाय, हेरांनी बरें म्हूण लेखचें जाय, धर्मीक फुडारी म्हूण दाखोवन दिवंक जाय. हें सर बायलो आडंबर जाता. आमी मनशाक पावना. जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांचें जावन आसलें. जायते फावटी हे रग्र जेजू जाना आसलो, पूण ताणें मोडलो. रेग्रां पैकी आनी कायद्या पैकी व्हडलो कायदो जावन आसलो, साबाताचो कायदो, पूण कितले फावटी ताणें मोडलो. आनी तो म्हणूंक लागलो साबाताचो कायदो दिल्लो मनशा खातीर, मनीस आसा कायद्या खातीर न्ही. पूण जायते फावटी कायदो पाळच्यांत आनी कायद्याचो भायलो स्पिरीट आमी बाळटाव आनी भितरलो स्पिरीट, अंतरी स्पिरीट आमचे थंय ना जाल्ल्या वेळार आमचे धर्म या आमची आत्मीक जिणी थाळ पडना. असली जिणी जेजून केदाळाय खंडन केली. फरिसेव आनी सदुसेव मध्ये हें जायतें ताका पडोवन म्हणलें. फरिसेव आनी सदुसेव सगळ्या वेळार आसात. कोण पळय प्रयत्न करिना जें कितें तो मागता तें जिवंक. आनी जर तर देवाचो मोग आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या मोगांत कार्यागत जायना, त्या दळासर फूट जाता आमच्या आत्मीक जिवितांत आनी सदांच्या जिवितांत. जेजू थंय आमकां तें पळोवंक मेळ्ळें. एक पण त्या देखून कुर्सर ताणें बगसिलें. जें कितें ताणें शिकयलें ताणें जिवितांत पाळ्ळें. मनीसांक पळोवलो ताज्या जिविताचो केंद्र आनी त्या मनशाक सडवून दिवंक बापा सशीन उबारूंक तो आयिल्लो. आनी सगळें कितें पावचें म्हणल्यार त्या आशेन कुर्सार तावन ताका कुर्सा जोडल्या पासत ताणें बक्षिलें कोणाकच वगडना हें म्हणल्या खातीर. हो शेवट केदाळे. आमचो पाप साहेब ह्या विशयेन जायतें म्हणून सांगता. हांवें कित्याक झडती करची म्हणटा तो. हांव झडती करूंक येवना. खंयचेय संगती विशयेन कित्याक ताचो एकच हुस्को हर एकल्याक जिखचो. सांग पावलो थंय असलो हुस्को आसलो आमकां मेळटा. आनी त्या पासत आपणाचे हक्काचें कितें आसलें तो सोडटा. कित्याक
जाता तितल्या जाणांक क्रिस्ताक हांवें जिखाचंय, क्रिस्त सैवन पावचंय, हो शेवट. नीस धर्म हो, नीस देवभक्त ही, नीस मागणें हें आनी नीस कानुनां ही. ह्या सर कानुनाचो स्पिरीट आमचें तें व्हडल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत जेजून शिकयल्या बरी जाता. नांचर जें कितें जेजून हेच्या शुभ वार्तेन खंडन केलें फारिजेवांतय आनी सदस्यांतय ताणें पळयलें तें आमकांय फोव जातलें. जायते फावटी भायल्यान आमी रिलिजियस म्हूण दिसतले हांव, जायते धर्मीक म्हूण दिसतले हांव, भोवशा लांब लांब मागणें करून आमी बरे मनीस म्हणलें भायल्यान पासरतले हांव. पूण जेजू काळीज वाचता आनी तें पळयता. खपाट्याने तो म्हणलो, इतलीं कठीण उतरां दुसऱ्या कोणाय गितांनी उपेशिल्लीं नात. पूण पातक्यांक, पिडेस्तांक, बऱ्या मनाच्यांक केदाळाय उदार काळिस्ताचें आसलें. कित्याक जिविताचो शेवट ताचो सगळ्यांक जिखाचंय म्हणलो. पूण कोण आपूण बरो म्हणून धर्माचो फायदो जोडून आपणाचें जिवीत बांदूंक पळयतल्यांक जेजून कठीण उतरांनी खंडन केलें. क्रिसमस हो काळ आमकां समेस्तांक बऱ्यो कन्यो आदारूंक आपोवणें दिता. मागणी करा, उपवास करा, प्राजीत करा, दंडोन करा. कित्या पासत नातल्यां पासून नातल्यां कडेन वांटून घेवंक. केदळ आमी वांटून घेता ते दळा आमच्या धर्माक आमी जीव दिता. केदळ आमी वांटून घेता त्या दळा देवाचो मोग सार्थक जाता. नांतर जायते फावटी आमी तकलेन चिंतचें मात्र, आशेवचें मात्र, पूण कार्यागत जायना. जेजून ताच्या जिवितांत जें कितें ताणें शिकयलें, जें कितें ताणें आशिल्लें कार्यागत करून दाखयलें. क्रिसमसाच्या काळार जेजूच्या पाशवाचो, क्रुसाच्या मरणाचो नियाळ आमी करता. आपणाच्या पाशवा मुखांत, क्रुसाच्या मरणा मुखांत जेजून आपणाच्या जिवितांत जें कितें शिकयलें, पाळलें आनी आमकां समेस्तान देख दिली. ह्या दोनूय काळार असले क्रिस्ती मनोभावाचे मनीस आमी जाता आसतना खंडीत जावनी आमी उजवाड जातले हांव, पृथ्वीचें मीठ जातले हांव. हो क्रिसमसाचो काळ असलो फळादीक क्रिस्ती जिणे जियोंक आमकां आदार असो जावन दी. आमेन.